प्रेस द लॉर्ड. देवाक आर्गां, देवाक महिमा, देवाक स्तुती, देवाक धन्यवाद. कित्याक तो देव बरो, तुज्या आनी म्हज्या काळजांत तो रावता. आमेन. Amen. Oh, hallelujah. Praise the Lord. Thank you, Jesus. या वेळार देवाक दिनवासूया, ताची स्तुती आनी आराधना करूया. मोगाच्या भाव भयणांनो, देवान परतून आमकां एकठांय केलें आनी ताका वाखाणूंक, ताका दिनवासूंक सगळो मान ताका फावो. म्हज्या मोगाच्या भाव, कित्याक ताचें सिंहासन मळबा वयर सर्गार आसा आनी ताचे पांय ह्या संवसारान आसात. सगळी महिमा आनी सगळो मान सन्मान आमच्या देवाक फावो, कित्याक तो एकूच आसा. ह्या संवसाराचो घडणार आनी रचणार ते देवा सांगता. उलोवंक त्या देवा सांगता आमी एकठांय जाल्या. कित्याक देवाचें उतर आमकां सांगता, जूय म्हज्या नांवान दोगां तेका एकठांय जाता आनी थंय हांव आसा. थंय म्हजें हाजीरपण आसा. ह्या वेळार ताचें हाजीरपण आमचे मदें आसा. आमी ताका दिनवासूं, ताची स्तुती आनी आराधना करूं, ताचो जिवे उतर आमच्या काळजान घेवंक आमी एकठांय जाल्या. कित्याक ताचें उतर जिवे गुणवंत आनी दोनूय वाटेनी पाजाळलेले तलवारी भाशेन. ह्या वेळार आमी आमच्या देवाक सांगाता उलोवया. कित्याक पयली कोरिंथकरांची चीट अध्याय 14 दुसरी ओळ आमकां सांगता, जी कोण विचित्र भासांनी उलयतात ती मनशा लागीं उलयनात, पूण ती देवा लागीं उलयतात. आत्म्या वरवीं गुडार सताची ती खबर करतात. ह्या वेळार आमचे दोनूय हात वयर उबारून अन्य भाशेन आमी देवाक दिनवासूया. ओब्राहान दोरोबो जिमाराखान दाला बाकियोरोबो जेकेंद्र लाकारिया लाला अबिराबाशा मकाराबान दोरोबो जिमाराखान दाला बाकियोरोबो रिबाशिमाराखान दाला बाकियाराहान दाला. जे देवान तुका आनी म्हाका सांबाळा, तो देव मोगाच्यान मोगाळ आसा. तो आमचो देव आसा. तो एकूच राजा आसा ह्या संवसाराचो आनी म्हज्या जिविताचो. तो धनी आनी पाशे आसा.
वेदांत पवित्र बस एक तू मसीहा, कोई नहीं है महिमा के योग्य, बस एक तू यहोवा, कोई नहीं है वेदांत पवित्र बस एक तू मसीहा, सारा आदर सारी महिमा तुझको मिले यीशु, सारा आदर सारी महिमा तुझको मिले यीशु, नाम यीशु का ऊंचा, नाम यीशु का ऊंचा, नाम यीशु का ऊंचा, नाम यीशु, नाम यीशु का ऊंचा, नाम यीशु का ऊंचा, नाम यीशु का ऊंचा, नाम यीशु, नाम में है चंगाई, नाम में है रिहाई, तेरे नाम में है भलाई, यहोवा, तेरे नाम में है चंगाई, तेरे नाम में है रिहाई, तेरे नाम में है भलाई, यहोवा, ओ यहोवा, ओ तुझ्या नावानं असा सुटका, ओ तुझ्या नावान पे कोणी, तुझ्या नावान भलायकी, ओ रबासी नारका, ओ जेजू नावान सुटका, ओ ब्रहांदा रबासी मारा कांदला बेकी आरारा रांदा, ओ बीरा बांदला की आरारा सेरे रे रे रे, ओ ब्रहांदा रबासेरी आला, ओ ब्रेमोंता रबासिंद्र लांदला हेरी आला, ओ रमांता रबासिंद्र लांदला, ओ होरियांता रबासांदला याराला, ओ होरिया रबासेरी आला, ए ला 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 सेले ले ले शाला ला 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 ला, ओ ब्रेमांदो रबासी मारांदला याराला रांदला, ओ होरियाना रांदले, तेरे नाम में है चंगाई, तेरे नाम में है रिहाई, तेरे नाम में है भलाई, यहोवा। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया. ताच्या नावान भलाई आसा, ताच्या नावान बेकवणी आसा, ताच्या नावान संपूर्ण रित्यान सुटका, आमेन, तेच्या नावान, हालेलुया. ताचें नांव सगळ्या परस व्हडलें, ताच्या नांवान तुका जिवीत आसा, ताच्या नांवान तुका बळ आसा, ताचें जिवीत तुजे भितर आसा, आनी त्या जिवितान केन्नाच तुका अपयशी जावंक जायना, केन्नाच अपयशी जावंक जायना. तूं चलतना तुज्या जिवितान तूं नाय पूण सर्वेस्पर देव तुज्या जिवितान, सो तेचे आशिर्वाद तुजे भितर आसात.
ब्लेस आसाय, तूं चलतना ब्लेस आसाय, तूं उठ्ठाना ब्लेस आसाय, तूं पळयतना ब्लेस आसाय, घडी तुजे लागीं कांय नसलें तरी तूं ब्लेस आसाय. हालेलुया. ताच्या नांवान हर एक जे श्राप आसात ते तुटून पडले. ताच्या नांवान हर एक तारण आमकां मेवलें. ताच्या नांवान हर एक गुलामासून सुटका आमकां मेवली. ताच्या नांवान हर एक जैतिवनपणाचें जिवीत म्हाका तुका मेवलें. नमस्ते Daramantru zantrste Shakandri shilamantru Nravandre Rabababa Repisant la mama Rabababa sereste. Hallelujah. Praise the Lord. पण आजचे देवाचे उतर कितें सांगता तें 1 कोरिंथकरांत चॅप्टर 10 वर्स 12. पहिली कोरिंथकरांचें पत्र 10 सोर आनी 12 ओळ. समजून घेयात कितें सांगता तें. म्हणटच उबो आसा म्हूण सजमाता ताणें आपुणूय भूंय पडना जावं चत्राय धरची. कितें म्हणटा. म्हणटच उबो आसा म्हूण सजमता ताणें आपूण भूंय पडना जावं चत्राय धरची. 13वी लायन पळयात. मनशाचे सक्तीहून व्हड ताळणी तुमकां केदीत येवची ना. देव विश्वासी तो तुमचे सक्तीहून व्हड ताळणी तुमकां येवंक दिवचो ना. पूण ताळणेच्या वेळार तुमी तातली भायर सरूंक उपाय आनी थीर रावंक तो खटाय मात दितलो. आमेन. प्रेज द लॉर्ड. पयली 12वी लायन आसा, मागीर 13वी लायन आसा. दोनूय लायनी वेगवेगळ्यो आसात. आमेन. आयज पळोवया आमी 1 कोरिंथकरांत चॅप्टर 10 वर्स 12. आनी थंय अशे भाशेन म्हणटा. म्हणटच उबो आसात म्हूण सजमता. आतां हें कोणा विशीं उलयता बागेत पावलो. उबो आसात म्हटल्यार कोण. आनी उबो आसात ते खाला पडना जावं कसली चत्राई म्हटल्यार जी कोण उबी आसात ती पडना जावंक सांगता कितें. तर ना मोगाच्या भावयनान हय बागेत पावलो कितें तरी सांगता. आनी ह्या उतराचें आमकां जर जाणवाय जाय जाल्यार आमकां ताच्यानसून फाटीं येवचें पडटलें. आमेन. सजमता. आमकां ह्या उतराची जर जाणवाय जाय तर ह्या उतराच्या फाटीं येवचें पडटलें. आतां फाटीं येयल्यार कितें आसा तर आमी पळोवया 1 कोरिंथकरांत चॅप्टर 10 वर्स 1. आमेन. पळयात देवाच्या हर एका उतराक एक मिनींग आसा आनी सजमावणी आसा. आमेन. पळयात 1 कोरिंथकरांत चॅप्टर 10 वर्स 1. भावा भयणीनो, आमच्या पुर्वजांचें कितें जाल्लें तें तुमी जाणा जाल्ली म्हाका जाय. ती सगळीं एका कुपा खाल आसली आनी तांणी दर्या उतरलो. 2nd लायन. मोइजेस सवे तांकां सगळ्या कुपान आनी उदकांत स्नान मेवलें. 3री लायन. आनी सगळीं एकूच आत्मीक जेवण जेवली. 4थी लायन. आनी एकूच आत्मीक पियोन पियाली. आपल्या पाटल्यान वेताले आत्मीक खडपांतले ती पियेताली आनी हें खडप म्हटल्यार जेजू क्रिस्त. आमेन. इम्पॉर्टंट. आतां हांव जें कितें सांगूंक सोदतां तें 5व्या लायनी पासून स्टार्ट जाता. आनी 5वी लायन कितें आसा ही सजमाच्या आदी आमी परतून त्याच लायनीर वचया. 1 कोरिंथकरांत चॅप्टर 10 वर्स 12. म्हणटच उबो आसा म्हूण सजमता ताणें भूंय पडना जावंक चत्राय धरची. म्हटल्यार म्हाका सगळें जाणा, म्हाका सगळें येता, तेणी आपणाक सारकें करूचें. कित्याक कितें तरी सांगूंक सोदता बागेत पावलो. आमेन.
प्रेज द लॉर्ड. पळयात देवाचें उतर कितें म्हणटा, तरी आसतना तांचे मदली जायतीं जाणां देवाक मानली नात, देखून तांची मडी अरण्याची पडली. प्रेज द लॉर्ड. हय कितें म्हणटा, हय अशा भाशेन म्हणटा, तरी आसतना तांच्या मदली जायतीं जाणां देवाक मानली नात, देखून तांची मडी अरण्याची पडली. आतां हय अशें कितें जालें जे ती देवाक मानूंक नात. ज्या वेळार देवाक मानूंक नात हें उतर येयला, त्याच वेळार आमकां समजता तेणी देवाच्यो आज्ञा मोडल्यो. प्रेज द लॉर्ड. आतां ज्या वेळार देवाची आज्ञा मोडली, त्या वेळार जे तांकां प्रॉमीस लँड दिल्ले, जे तांकां जैतिवंतपणाची खूण दिल्ली, जे देवान तांकां भासायलेले हिरे आनी माणकांचे न्हंयेन तुमी प्रवेश करतल्यात म्हणून, ती त्या प्रवेशाच्या नदी लागीं वचोंक नात. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. हें हेका लागून घडलें, हें हेका लागून घडलें, फकत आज्ञा पाळूंक नात म्हणून. फकत आज्ञा पाळूंक नात म्हणून जे प्रॉमीस लँड, जे देवान सांगलेलें, हांव तुमकां हिरे आनी मोवाच्या न्हंयच्या देगीक तुमकां व्हरतलो, तें प्रॉमीस लँड तांकां पळोवंक मेळोंक ना. कित्याक? आज्ञेक लागून. आनी पवित्र पुस्तक कितें म्हणटा, देखून ती मानली नात, देवाक मानली नात, देवाक मानली नात. भोव गरजेचें बाबा, आयज मनशांक मानव नाकात, देवाक मानवात. ज्या वेळार तुमी देवाक मानवतल्यात त्या वेळार मनशांक मानवतल्यात. आमेन. आमी उलटें करता, आमी आयज मनशांक मानवंक वयता आनी देवाक मानना. प्रेज द लॉर्ड. त्या टायमार कितें जालें, त्या टायमार ती देवाक मानवंक नात, देखून तेंची मडी अरण्यान शिपडली. हालेलुया. हालेलुया. एक भोव सजमवणी आसा, भोव सजमवणी आसा. ज्या वेळार तूं देवाच्या आज्ञेच्या भायर वयताय, त्या वेळार तुज्या लायफान प्रॉब्लम्स येतात. हालेलुया. थोडी जाणां म्हणटा, ना 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 ना, आमी त्यो आज्ञा पयल्यो करारान नासल्यो, त्यो आज्ञा पयले हितून आसल्यो, पूण जेजू आज्ञे विशीं असो म्हणटा, हांव त्यो अपुऱ्यो सोडूंक येवंक ना, पूण हांव त्यो पुऱ्यो करूंक आयला. आमेन. म्हटल्यार जेजून पासून आज्ञा पाळल्यो. प्रेज द लॉर्ड. ज्या वेळार एक गिरेस तरणाटो म्हणी जेजू लागीं येयलो आनी तेणें जेजूक विचारलें, गुरुजी, सासणीक जिवी जियोंक जाय जाल्यार हांवें कितें करूंक जाय? जेजून ताका आन्सर दिलो, जेजून ताका जबाब दिलो, तुवें आज्ञा पाळूंक जाय. प्रेज द लॉर्ड. तुवें आज्ञा पाळूंक जाय. कितें पाळूंक जाय? आज्ञा. सिंपल. सो आज्ञा जावन आसात आमच्या जिविताक शेवट कायद व्हरतले हत्यार. आमेन. प्रेज द लॉर्ड. पळयात कितें म्हणटा, देवाक मानली नात, देखून तांची मडी अरण्यान शिपडायली वा शिपाडली. कित्याक? ती देवाक मानवंक नात. 6वी लायन पळयत कितें म्हणटा, वायट वस्तूची आशा तांणी धरली, तशी आमी धरिना जावच्याक हें सगळं आमचे पासत वा आमचे देखी पासत घडला. आमेन. कितें केलें तेणी? वायट वस्तूची आशा धरली, ती धरना जावं देवान आमचे पासत घडला. 7वी लायन पळय, ताच्या भितरल्या थोड्यांनी केले ते परी तुमी मुर्तेक देवाक भोजू नाकात. प्रेज द लॉर्ड. कितें म्हणटा? ताच्या भितरल्या थोड्यांनी केल्ले ते परी तुमी मुर्ती देवाक भोजू नाकात म्हणटा. म्हटल्यार मुर्तेन देव ना म्हणटा. आमेन. प्रेज द लॉर्ड. ताचे भितरल्या थोड्यांनी केले तशे परी तुमी मुर्ती देवाक भोजू नाकाय. कुड्ड्या देवाक भोजू नाका. कुड्डो देव म्हटल्यारूच मुर्ती. हालेलुया. प्रेज द लॉर्ड. आतां पळयात फुडें कितें म्हणटा, कित्याक तांचे विशीं अशें बरयलेलें आसा, जेवंक आनी पियोंक परजा बसली आनी मौजा मारून ती उठली. कितें म्हणटा?
जेवंक आनी पियोंक परजा बसली आनी मौजा मारूंक ती उठली. तांच्या भितरल्या थोड्यांनी केलें तशें आमी पोजडपणाक वेंग मारची न्हय. आमेन. आतां तेंच्यांनी कितें केल्लें? ज्या वेळार मोइजेसाच्या टायमार तेंच्यांनी कितें केल्लें? तांच्यांनी जेवली, पियेली आनी त्या मुर्ते सामकार ताणें पोजडपणाक वेंग मारली. पोजडपण म्हटल्यार कितें? त्या मुर्तीच्या सामकारूच ती एकामेका लागीं कुडीचो संबंद दवरूंक लागली. आनी पवित्र पुस्तक कितें म्हणटा? आमी पोजडपणाक वेंग मारची न्हू. तातली एका दिसा 23,000 मरण पडली. आमेन. कितें पळय, मोइजेस ज्या वेळार होरेब दोंगरार गेलो त्या वेळार तो खाला येयल्लो. त्या वेळार खाला येवन पळयता जाल्यार त्यांनी एक पाडकुलो केल्लो, तेका भसताली, तेका गायनां गायताली, तेच्या सामकार कुडीच्या पाताक करताली. त्याच वेळार मोइजेसान सांगलें कोणाक खंय येवचें तेणी खंय येवचें, त्या स्वातेचेर रावचें तेणी त्या स्वातेचेर रावचें. जी खंय येयली मोइजेसांक आतां ती सालवार जाली, जी थंय रावली उजो येयलो लासून गेलो. आमेन. प्रेज द लॉर्ड. 9वी लायन कितें म्हणटा? भितरल्या थोड्यांनी केलें तशी आमी सोमयाची परिक्षा करची न्हू. ती स्वरूप चाबून मेली. आमेन. म्हटल्यार कोण तरी एक देवाचो सेवक येता आनी तुमकां सत सांगता आनी जर तुमी म्हणटात ओके तो सांगता तें खरें पूण इतको आजून म्हाका टायम ना, आजुनूय हांव पळयतलो, आजुनूय हांव लक्ष घालतलो, आजून आनी तितलेशें म्हाका सारकें ना अशें थोडीच आसता. बाबा पळयात, टायम ह्यो केन्ना सरता कोणाकूच सांगूंक जायना. आमेन. प्रेज द लॉर्ड. पळयात, थोड्या भितरली ती सोमयाची परिक्षा केली आनी सोरोप चाबून मेली. 10वी लायन म्हणटा ताच्या भितरल्यांनी थोड्यांनी केली आनी गुणगुणेचें न्हू आनी तसो तेंचो नाश जालो. प्रेज द लॉर्ड. आतां 11वी लायन पळय कितें म्हणटा? पूण हेराक देख जावच्याक हें सगळें घडलेलें आसा. आमी शेवटच्या काळार जी येता ताचे शिकवणे खातीर ह्यो वस्तू बरयल्यात. आमेन. कितें म्हणटा? आमी शेवटच्या काळार आसा म्हटल्यार सेम तीच पातकां शेवटच्या काळार ही जातेली. आमेन. आनी 12वी लायन पळय कितें म्हणटा? म्हणटच हांवें सांगूंक सोदता तेंच, म्हणटच उबो आसा म्हूण सजमता ताणें आपूण भंय पडना जावच्याक चत्राय धरची. आमेन. खूब गरजेचें आसा. जो कोण उबो रावला जेका खबर आसा अरे आयडलशीप ही रॉंग आसा आनी कितें रॉंग आसा, ताणें आनीक खाला पडना जावंक चत्राय धरची, कित्याक देवान ताका उबो केला. आमेन. पळयात, तांकां जाणा आसली मोइजेस देवा लागीं गेला, तो सिनाय पर्वतार गेला, तो देवा लागीं उलोवंक गेला तो, पूण तेसर ती वाट पळोवंक ना. तेणी आपले कलेन एक वासरू तयार केलें आनी तेका ती भजूंक लागली. हालेलुया. प्रेज द लॉर्ड. सजमून घेयात बाबा, आयजून पासून हेंच घडटा. आमचो देव चिवो देव आनी तो मेलेल्या वस्तून रावना. आमचो देव चिवो देव आनी तो खंयच्याच अशे वस्तून रावना ज्या वस्तून डेट आसात. आमेन. देव ह्यो जिवो आसा आनी तो जिव्या वस्तून रावता आनी ह्या संवसारान जी वस्तू एकूच जावन आसा तो म्हटल्यार हांव आनी तूं. प्रेज द लॉर्ड. आमकां ताणें आपलो श्वास घालून जिवो दवरला, सो तो जिव्या वस्तू मध्ये रावता. देखून भाग्यवत पावलो म्हणटा देव रावना फातरांनी, देव रावना मुर्तींनी, तर देव आसा आमच्या काळजांनी. आमेन. सो जो काळजान आसा तेका भोजूया, जो भायर आसा तेका भायर काडुया. आमेन. थँक्यू जिजस. हे दिसा पासून हे वेळा पासून जी प्रेझन्स जी शक्ती ह्या वेळार आसा, जायत्या जाणांक सजमता, जायतीं जाणांक सजमता. देवाची आत्म्या वरवीं ते साल्वार जातात, आत्म्या वरवीं साल्वार जातात. थँक्यू जिजस तुझ्या सोबीत ध्याने पासून.
आमेन. गॉड ब्लेस.